सेंट एंटनी आसोळडा सेंट एंटनी कोलवा गेम असली फर्स्ट राउंडाची आणि आम्ही बरे खेळले. आमचे 3-0 आम्ही असे विन जाल्ले आसा. आमचे भुरगे हांवें सगळे यंग भुरगे घातले, थोडेशे आमचे एक्सपिरियन्स आनी यंग भुरगे आनी आमचे बरे जाले आनी गोल स्कोरर केलो. तुमचे लीग सिस्टम चलता न्ही ताका कितें आसा लीग एक आमची लीग आमी आसोळडा सेकंड डिविजन आसा आणि सध्या आम्ही लास्ट टाइम आम्ही थर्ड इन द लिस्टान आले, फर्स्ट थर्ड. आणि हे फाटी आमी बरे हे करतले, फर्स्ट वचपाक ट्राय करतले. दुसऱ्या भुरग्यांक मेसेज कितें दिता? तशें कितें आमी आतां यंग भुरग्यांक एकूच सांगूंक सोदता की तुमी खेळपाक येवपा जाय. थोडेशे कितें करता एक्सपिरियन्स प्लेयर आहा म्हणून ओल्ड प्लेयर आहा म्हणून येवपा सोदना. तरी सुद्दां आयज आमकां लागीं आहले बरे यंग आमगे अंडर 17-18 भुरग्यां 3 जाणां हांवें घातले. स्कोर जाता तरी 3 भुरग्यां फुल एक्सपिरियन्स प्लेयर केले. तांकां म्हजी हे आहा की भुरग्यांनी जर खेळले जाल्यार आमी सदांच भुरग्यांकूच परफॉर्मन्स बरें दाखयले. प्रिफरन्स पयलीं भुरग्यांक दितले, यंग भुरगे. कित्याक आमचो सिनियर विक्टोरीन हेड आहलो जावं आनीक 2 जाण हेड आहले, तांकां मातशें ड्रॉप केलें. कित्याक ते आतां एज जायत आहा तांकां. मागीर भुरग्यांक आमी मुखार काडटा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.